तिचो जीव वचयला, एक मनजातीचो जीव वचयला, अशे जायते मरे धुरयो चालू आसात जे न्हायले गांवांत जावं, कोलवा गांवांत जावं, बेनावलीम गांवांत, आख्खे गोंयांत चालू आसा इलिगली ते सुद्दां. ताचेर कितें आहा तुजे विचार? तेचे विचार म्हणल्यार आतां एक सायडीन लोक मागता डेऱ्यो पळोवपाक जाय म्हूण आपले डिमांड, आमकां जाय ती घेर पळोवपाक म्हूण डेऱ्यो. दुसऱ्या सायडीन सरकार म्हणटा डेऱ्यो करपाक जायना म्हूण. सो हेजेर जायती चर्चा जाल्या फाटले, जावं आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी घेतला, गोवा गव्हर्मेंटूय चर्चा करता. हांव मागता बेगीनचे बेगीन ते जाल्यार सरकारान ऑथॉरिटी आहा त्यानी कितें आयदर बरें जावचें जाल्यार डेऱ्यो चलोवपाक कितें जाल्यार सेफ्टी सायड पळोवन करच्यो, ना जाल्यार बंद करपाच्यो. तर दोनी कित्याक एक डिसिजन घेवन काबार करचें. कित्याक इलिगल चलता म्हणून मागीर पुलिसांकूय बोब पडटा, डेऱ्यो चलता इलिगल, त्याचो जिवूय पेड्ड्यार जाता जायजाणांचो. त्या खातीर सगल्यांनी कितें तें बरें जें करचें जाल्यार सेफ्टी सोडून डेऱ्यो चालू करपाच्यो, ना जाल्यार बंद करपाच्यो. दोनी सेफ्टी जाल्यार सेफ्टी करपा आयज आख्खे इंडियेक आख्खे संवसारभर जायते तरेची असले चलता, पूण ताका सेफ्टी करून करता न्हू. ते भाशेन सरकारान कितें जाल्यार येवपाक जाय, इतर न्यू टॅक्नॉलॉजी काडपाची. बाबा लोकांकूय जाय दिसता जाल्यार तेजे वयल्यान आमी कितें पूण बांदया, स्टेडियम बांदपाक जाता, जायते तरेचे करपाक जाता. तेंकडे आयडियाज आहाय, सरकारा जाय जाल्यार सरकारान कशे भाशेन एक घेवपाक जाता. इफ तरी ना जाल्यार बंद करपाचें. आमगे सरपंचा तरी कितें आमगे वॉर्डान कोणें कितें जाल्यार सरपंचा फोन मारल्यार आमगे सरपंच इतू हेल्पफूल रोकडो केन्ना ना म्हणा. कसली डिफिकल्ट जाल्यार खूंय कितें जाल्यार लायट पडो आनी कितें पडो तो रोकडो आमकां हेल्पाक पावता. ते भाशेन एक फोन मारनाका सरपंच आमगे थिंग रेड पडा आयज जाल्यार म्हणून सरपंचान रोकडो फायर ब्रिगेडीन फोन मान फायर ब्रिगेड येयले एंड दे डीड द नीडफूल. ते भाशेन आमगे सरपंच आमकां सदां हेल्पफूल आहा आनी आमी सदां तेच उपकारी. कित्याक तो आमकां सदां सगळे कसले टायम केन्ना ना म्हणा रोकडो आमकां हेल्पाक पावता. ताका लागून सरपंचाक देव बरें करूं म्हणटा.